देखते माझं नाव पंकज आणि आमचे काल राती आम्ही काल येतले हेतूसून आमच्या तुयासून ते आमच्या घरा म्हटल्यार कोरगाव पेटीच्या वाड्यार वाटेर कितें जालें राती आमी येताना आसतना आमच्या ते मोळा सकयल आमच्या भुरग्यांगेली घरा जाली न्हू तेच्या फुडें आमचे मोळा ते वर आमी गाडी घेवन येताले तेन्ना आमकां एक मगर दिसताली म्हटल्यार तशी धांवताली ती भितर सायडीन गटारान गेला मरे ते स्टक जालें म्हटल्यार शिरयाकले रे म्हटल्यार वयर सरपाक गावना आनी सायडीन सरपाक गावना कित्याक सांग गटारान गेले ल्हान पोर आसले ते मागीर आमी कितें केलें आमी सगळ्या भुरग्यांक फोन मारलो आमचो तो पंचाक फोन मारलो आनी आपयले आमी बाबा कितें करया काय विचारला तेंकां कशें कितें करया काय मागीर आमी सगळ्यांनी मेळून थंयसर जो आमचो पंच आहा बी सगळे तेंच्यांनी मेळून आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आपयले ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येयले थंय तेच्या बरोबर आमी आनी आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी पंचान आनी सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंच्यांनी ती हें केली रेस्क्यू केल्या उपरांत आमी तेंकां बरे भशेन चल म्हटल्यार एक आमचे एक मागीर तेका तेंच्या हेतून दिल्या ती आमी ती मगर धरल्या काल ती रातची नांव म्हटल्यार जातली 11-12च्या सुमार आनी आमचे सकयलच असो ती रस्त्यार आमी धरल्या ती सकयलच असो मोळो आहा ती आमची लोकल सगळी आमची कोणाची गोरवां आसतात कोण शेतान वयतात सो त्या खातीर आमी थंय नाका म्हणून ती फॉरेस्टाक आपयल्या सगळे मेळान आमी आमचे सगळे आसले लोकल भुरगे जे आमचो पंच आसलो राती जे आमकां मगर दिसली सो आमी तांकां आमचे ती मोळो आहा मळ्यासून ती वर सरताली सो सकयल ती मोळो म्हटल्यार आमचे सगळे रातचे थंयसर कोण गोरवां बांदतात कोण आनी कोण शेतान वयतात तर ती वर येयली सो ताका लागून आमी ती कोणाक कितें बरें वायट जावचें खातीर तेच्यात पयलीं आमी त्या खातीर आमी सगळे मेळून आमचो पंच भुरगे आमचे फॉरेस्ट टीम सगळे मेळून ती आमी रेस्क्यू केल्या बरोबर ती हेचे आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ती व्हेल्या